दर्यातल्या प्लास्टिक प्रदूषणात गोंय देशात पहिल्यात हल्ला. गोंयच्या दर्यातले प्रदूषणाची आकडेवारी वट्ट 53% इतली सापडल्या. ते भायर प्रदूषण 47%. बायला उद्योजकांक प्रोत्साहन आणि तेको दिवचे खातीर सरकार वुमन एंटरप्रेन्योरशिप सेल स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. उत्पादन क्षेत्रांत बायलांचो आंकडो वाडत आसा. गोंयांत 50% स्टार्टअप बायलांनी सुरू केला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजे जाल्ल्या सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग दिसाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. कला राखण मानाच्या वांगड्यांनी पीडब्ल्यूडीच्या कार्यालयात सुपारी आंदोलन केले. कला अकादमीचे दुरुस्तीचे काम उण्या दर्जाचे केल्ले खातीर मुख्यमंत्री आमदार गोविंद गावडे तसेच पीडब्ल्यूडीचो मुख्य अभियंता पार्सेकाराक जबाबदार धरले. कला अकादमीच्या दुरुस्तीच्या कामाचो स्ट्रक्चरल ऑडिट करचो अशी मागणी कला राखण मानाच्या वांगड्यांनी केली. ओडिशातल्या पुरी जगन्नाथ रथ यात्रेक शुक्रारा सावन सुरुवात जाल्या. ही यात्रा भारतातल्या सगळ्यात फामाद उत्सवांमदली. या यात्रेची सुरुवात दर वर्सा आषाढ महिन्याच्या दुसऱ्या दिसा जाता. संवसारभरातल्यान हे रथयात्रेत हजारांनी भाविक आपली उपस्थिती लायता. हिंदू पौराणिक काणयेप्रमाण भगवान जगन्नाथ आणि ताचो भाव भगवान बलभद्र आणि भयण देवी सुभद्रा हांच्या जल्माच्या थळार 9 दिसां खातीर वतात. 12व्या दिसा ह्या यात्रेचो निमणो दीस आसता. मजगती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जगन्नाथ यात्रेचो रथ ओढून शुभारंभ केलो. येरादारी मंत्र्यान टॅक्सी मीटर हाडून व्हडलो घोळ केला. आता ॲप बेस्ड टॅक्सी येतकीर ते मीटर कोणाच्या गळ्यात बांदचे म्हणून मायकलाचे विधान. ताचे विधाना आता येरादारी मंत्री मविनान प्रत्युत्तर दिला. थोड्यांक विनाकारण विधाना करपाची संवय जाल्या. कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे खंय मीटर घाल्ले म्हणून मविनाची जाप. काणकोण गालजीबाग दर्यादेगेवेली रेंव व्हांवन गेल्ल्यान दर्यादेगेर आशिल्ली सुरीची व्हडली झाडां हुमटून पडल्यात.
सुमार 45 सुरीची झाडां मोडिल्ल्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात. कांय पर्यटक ह्या झाडांक आपटून पडले म्हणून थळावे सांगतात. ही झाडां बेगोबेग काडून उडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधीत खात्या कडेन केली. ते उपरांत ही मोडून पडिल्ली झाडां बेगोबेग काडटले अशें आश्वासन राना अधिकारी राजेश नायक हांणी दिलें. गोंयांत हिंसक सुण्यांचो हल्लो करपी घडणुकांनी वाड जायत आसा. हे फाटभुंयेर सडये शिवोले पंचायतीन भायल्या जातीची सुणी पोशिल्ल्या धन्यांक नोंदणी करपाची नोटीस जारी केल्या. हातूंत अमेरिकन एक्सेल बुली, जपानी टोसा, डॉगो अर्जेंटिना, फिला ब्राझिलेरिया, पिटबुल टेरियर, रॉटवायलर, जर्मन शेफर्ड रुरकी सारख्या हेर सुण्यांच्या जातींचो आस्पाव आसा. ह्या सगळ्या जातीच्या सुण्यांची नोंदणी बेगोबेग पंचायती कडेन करची. तशेंच पोशिल्ल्या गांवठी सुण्यांक लसीकरण करचें अशें आवाहन सरपंच दीपा पेडणेकार हांणी केलां. पुणे चिकलपायण वाठारांत बांदिल्ल्या बांदावयल्यान खारें उदक व्हांवता ताका लागून शेताचें लुकसाण जालां. देखून ह्या बांदाची उंचाय वाडोवची अशी मागणी चिकलपायण खास अँड टॅनंट असोसिएशनाचे अध्यक्ष विजेश नायक हांणी केल्या. बेतडा जंक्शन ते उद्देगीक वसणूक मेरेन रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक समस्या निर्माण जाल्या. रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांक पडून लोकांक दुखापत जाल्या. अशा तरेचे अपघात जावचे न्हय हाचे खातीर संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ढोळे वाठारांतल्या भगवती देवळा लागसार चलत्या कारयेक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात गाडी उज्यान लासून काबार जाली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. अंबावली केपेच्या शेतकारांनी शेतां करपाक सुरवात केल्या. जुवा हो पेशान आदवोगाद जाल्यार प्रिन्स बोटीचेर तारवटी म्हणून कामाक आसा. मात दोगूय अजून मेरेन शेत वेवसाय करतात. प्रिन्स मोरायस बोटी वेल्यान घरा आयले उपरांत शेत वेवसायांत आपल्या घरच्यांक मजत करता. जुवांव आदवोगाद आसून लेगीत फावल्या वेळार तो शेताची कामां करता. आता सध्या तांच्यांनी आपले शेत नांगरपाक सुरवात केल्या. आता लोक पॉवर टिलराक शेत नांगरतात, मात प्रिन्स आणि जुवांव अजूनय पारंपारीक पद्दतीन म्हळ्यार जोतान शेत नांगरतात. आधुनीक पद्दतीन शेत नांगरले जाल्यार जमनीतले जीव वंतू मरतात, पिकांचे लुकसाण जाता. ताका लागून हेर पारंपारीक पद्दतीन शेत नांगरतात म्हणून जुवांव फर्नांडीस सांगता. कानोळे वाठारात एका फ्लॅटाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटाचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. बिरेस्तारा राती ही उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. शुक्रारा फातोडेर 4:15 सुमार बवाना उद्देगीक वसणुकीत आशिल्ल्या फॅक्टरीक उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी.
या घडणुकीची माहिती मेळटाच दिल्लीच्या उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आणि तांणी उजो आटपात हाडपाचो यत्न केलो. सुमार 22 फायर टेंडरांच्या सहकार्यान हो उजो पालवलो अशें कळटा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून निमणे बाणासुरा सागर धरणाची दारां उक्ती केली. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान ह्या धरणाची दारां उक्ती करपाचो निर्णय घेतलो. मात्र धरणाच्या लागसाराक आशिल्ल्या गांवांक मात जिल्लो आपत्ती वेवस्थापनान सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच कसली आपत्तीजनक परिस्थिती उप्रासली जाल्यार 1077 ह्या नंबराचेर संपर्क साधपाची कळवणी थळाव्यांक केल्ली आसा. सध्या गोंयांत मॉन्सूनाचो पावस उणो जाला अशें आसलें तरी फाटले कांय दीस सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसान हजेरी लायली. हाका लागून गोंयांतल्या 14 मदल्या 6 केंद्रांनी पावस 30 इंचां परस चड पडलो. हातूंत दारबांदोडें, फोंडें, सांगें, वाळपय, सांखळी आनी काणकोण ह्या केंद्रांचो आस्पाव आसा. गोंयांत 1 ते 26 जून मजगतीं सरासरी 27.77 इंच पावसाची नोंद जाल्या. तशेंच दारबांदोडें सगळ्यांत चड 39.18 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान गोंयांत 27 जून ते 2 जुलय मजगतीं मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तान येल्लो अलर्ट जारी केला. आसामात पावसाचो सावार पळोवपाक मेळ्ळो. गडगडाटा सयत पडपी पावसाक लागून सध्या लोकजीण विस्कळीत जाल्या. तशेंच येरादारेकूय आडखळी निर्माण जावपाक लागल्या. साबार वाठारांनी रस्ते उदका पोंदात तुंबिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाल्या. देखून हवामान खात्यान लेगीत सादूरकाय बाळगुपाचो इशारो दिल्लो आसा. हवामान खात्याच्या अलर्टा उपरांत भोपाळात पावसाचो सावर चालूच आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून रस्ते उदका पोंदात तुंबल्यात, जाका लागून येरादारेकूय आडखळ निर्माण जाल्ली आसा. रस्त्यार उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान लोकांच्या दुकानांनी लेगीत उदक घुसलां अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. हे सगळ्याचे मूळ कारण पावसा पयलीं नाल्यांतलो गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान आयज ही परिस्थिती उप्रासली अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवन उदकाक वाट करून दिवची अशी मागणी थळाव्या नागरिकांनी केल्या.
उत्तराखंडाच्या सोनप्रयाग पुला लागसार भूस्खलन जाल्ल्यान कारणान येरादारी खातीर सगळे रस्ते बंद जाल्ले. सुदैवान ह्या वेळार रस्त्याचेर कोणूच नाशिल्ल्यान मनीस हानी टळ्ळी. पावसाक लागून जाल्ल्या भूस्खलना उपरांत हो रस्त्यावेलो फातर काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो. मजगतीं भूस्खलनाक लागून केदारनाथ यात्रेक वचपी भक्तांक मातशे त्रास जाल्ल्याचें कळटा. मात रस्तो मेकळो केल्या उपरांत परत एक फावट यात्रेकरू केदारनाथ वचपाक भायर सरले. गोंयांत जरी उटंगराचा पावसान विसव घेतिल्लो आसलो तरी लेगीत भारतांतल्या हेर राज्यांनी पावसाक लागून लोकजीण सामकीच विस्कळीत जाल्ली आसा. कोची केरळात पेरियार न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान उदक थेट अलुवा महादेवाच्या देवळांत शिरलें. सध्या हे देवूळ भक्तां खातीर बंद दवरलां. जो मेरेन उदकाची पातळी उणी जायना तो म्हणसर देवळांत कसलीच पुजा जावची ना. दर वर्सा पावसांत हेच चित्र पळोवपाक मेळटा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. एक वाघिणी 4 पिलाक दुर्दैवी मरण पाविल्ल्या अवस्थेत मुळे महादेवेश्वरा हिल अभयारण्यात सापडली. हे अभयारण्य कर्नाटकच्या चामराजनगर जिल्ह्यात आसा. रान अधिकारी सांगतात त्या प्रमाण मेल्ल्या गायेचेर विष घालून मुद्दम या वाघांक मारपा खातीर कोणे तरी सांपळो घाल्ल्याचो दुबाव आसा. या पुराय प्रकरणात सखोल चौकशी ही जावपाक जाय अशे आदेश राज्य राना मंत्र्यान दिल्यात. या संदर्भातलो अहवाल 3 दिसांत येतलो अशें कळटा. लखनौच्या मलिहाबाद पोलीस स्टेशनाकडल्यान फक्त 500 मीटर अंतराचेर आशिल्ल्या एका बंगल्यात बेकायदेशीर शस्त्र आनी कारतूस बारूद जप्त केल्या. सध्या या बंगल्या कुशीकची सगळी घरां खाली केल्ली आसा. तशेंच बंगल्यात रावप्याक ताब्यात घेवन चौकशी करप सुरू आसा. पोलिसांचो ह्या प्रकरणातलो फुडलो तपास जो आसा तो सध्या सुरू आसा. वाडट्या डिजिटल स्कॅमांक लागून सध्या लोकांक बरोच धोको निर्माण जाला. समाज माध्यम प्लॅटफॉर्मांचेर वेगवेगळी लिंकां धाडून लोकांची फसवणूक जावपाक लागिल्ले सायबर क्रायम ब्रांचीन लेगीत तपासाक सुरवात केल्या. सायबर क्रायम ब्रांचीन 42 ठिकाणांचेर धाड घालून 9 जाणांक लोकांची फसवणूक करपाच्या प्रकरणात ताब्यात घेतल्या. सायबर क्रायमान ऑपरेशन चक्र अशी मोहीम 5 मुखेल शारांनी राबयल्ली. देशभरातल्या वेगवेगळ्या बँकांच्या 700 परस चड शाखांनी सुमार 8.5 लाख खाती उक्ती केल्यात अशें चौकशेंतल्यान स्पश्ट जालां. ही खाती योग्य केवायसी नेमांप्रमाण उगडूंक नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. ह्या कारवायेंत बँक खाती उक्ती करपा खातीर वापरिल्ली कागदपत्रां, ट्रान्झॅक्शनांची म्हायती, केवायसी संबंधितली कागदपत्रां लेगीत जप्त केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा.
युवा वेव्हार आणि खेळा मंत्रालयान डिजिटल संलग्नताय वाडोवपा खातीर आणि तरणाट्यां खातीर सेवांचो वापर सुगम करपा खातीर माय भारत पोर्टला वांगडा व्हॉट्सॲप एकीकरण सुरू केला. व्हॉट्सॲप चॅटबॉट आता माय भारत पोर्टलाचेर लायव्ह आसा आणि व्हॉट्सॲप क्रमांक 7289001515 वरवीं थेट संपर्क साधपाक मेळटा. तशेंच हातूंत सगळ्या नोंदणीकृत माय भारत युजरां खातीर मुळावी खाशेलपणांचो आस्पाव आसा, जाका लागून तांकां अणभवात्मक शिकपाचे कार्यक्रम, स्वयंसेवी संद, सीव्ही तयार करपाचे मार्गदर्शन, खंयच्याय समस्यांचो अहवाल दिवप आणि माय भारत सपोर्टातूय प्रवेश घेवपाक मेळटा. आधुनिक काळात तंत्रज्ञानात जाल्ल्या महत्वाच्या बदलांक लागून दरेकल्याच्या हातात आता दीस रात मोबायल हो पळोवपाक मेळटा. ल्हान आसूं, तरण्या पिरायेची आसूं वा जाणटी, सगळ्यांकूच ह्या मोबायलान आपल्या जाळ्यांत ओडला. मात दीसभर ह्या मोबायलाचो उपेग केल्यार तुमच्या दोळ्यांचेर ताण हो येतलोच. ते भायर रातच्या वेळार जर न्हिदच्या पयलीं खूब काळ तुम्ही फोनाचो वापर करता आसत तर हाका लागून इन्सोमनिया सारखे दुयेंस जावपाची शक्यताय त्या अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. मनशाक न्हीद ही खूब महत्वाची आसता. मोबायलाच्या उपेगाक लागून न्हिदे कडेन आता लोकांनी फाट केल्ल्यान दर एकल्यान दीसभरात मोबायल फोनाचो वापर हो मर्यादेत करचो, जेणे करून फुडाराक जावपी भयानक परिणामांपासून तुम्ही स्वताची राखण करपाक शकतले. काळजाच्या आता किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाढ जावपाची शक्यता एका संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयल्या. तशेंच जांकां फुफ्फुसाचें दुयेंस आसा तांणी लेगीत दिसाचेच भायर पडचे किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेवल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचे न्हय असो सल्लो दोतोरान दिल्लो आसा. मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असोय सल्लो दिल्लो आसा. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.